महिलेचे सशक्तीकरण नाल्यार तांकां फुडें काडप हेंचेर आमची कसलीच ऑपोजिशन ना. एज महिला लिडर्स वी वेलकम दीस एक्ट. पण अशें जेन्ना घातला सरकारान, आमी पळयलां की प्रोविजन सरकारान केल्लें ना, सरकाराची यंत्रणा जाग्यार ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार ना, जितून महिलेक सेफ्टी फील जातलें आनी महिलेच्या फॅमिलीक सुद्दां दिसतलें की बाबा महिला आयज रातची भायर सरता जाल्यार सेफ आसा. करंट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयान कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी एवरी डे आमी क्रायम पळयता. तितून आमची ठाम मागणी आसा की एक तर इन्फॉर्म्ड कन्सेंट जेन्ना महिलाक दितली ते सारके एक कंप्लायन्स ऑथॉरिटी दवरपाची जी एन्श्योर करतली की फोर्सफुली महिलेक भंय घालून तुजो जॉब वयतलो, तुवें सायन करूंक ना जाल्यार अशें भंय घालून तो इन्फॉर्म कन्सेंट घेवंक ना पण तो महिलेन एक्चुअल कन्सेंट दिला. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी GPS ट्रॅक्ट आसूंक जाय. सेफ्टी भितर महिला सेफ्टी सेक्युरिटी गार्ड आसूंक जाय. दुसरी आमची मागणी आसा नायट पेट्रोलिंग जावची. एक ॲप जावचो सरकारान करचो जेचेर पॅनीक बटन आसतलो. महिला जर खंय त्रासान आसा नाल्यार तिजेर खंय अपराध घडटा जाल्यार ती एक कॉल करून पुलिसाक इन्फॉर्मेशन पावोवंक शकता नाल्यार आपल्या फॅमिली मेंबरांक पावोवंक शकता इन्फॉर्मेशन की ती पॅनिकान आसा. आनी तशेंच सरकारान जागृतायूय करपाची की महिलेचे बाबा रायट्स आनी लॉज कितें आसा तिच्या प्रोटेक्शना खातीर. जर खंय बाबा तिच्या बरोबर रॉंग कितें घडटा खंयच्या कंपनीत काम करता थंय तांकां विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन आसूंक जाय. म्हणजे तिणें जर कंप्लेंट केली तिजेर कोणी मालकान मुद्दम आनीक अपराध करूंक जायना नाल्यार तिका फोर्स करूंक जायना. हे थोडे आमच्यो मागण्यो आसल्यो सरकारा कडेन.